आज ऑगस्टाची 5 तारीख आणि आयची सालसेट अपडेट हांव साबेट आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला। आयज राय इगोर्जीन नेवीस सायबिणीचे वर्सावडीक फेस्त दबाज्यान मनयलें। पयले 5 विकारान शेतान येवन पयले कणस कातरले, नवे कणस कातरले आनी उपरांत फेस्ताच्या मिसार ते कणस देवाक भेटयले। हे फावटी कोविडाक लागून चडसो लोक फेस्ताक नासलो। गोंयांतले कोमदिताचे वडील तांणी आयज मडगांव एक मिटींग घेतली आनी एक प्रेस कॉन्फरन्सूय ताणें एड्रेस केली आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटा लागीं ताणें मागलां भुमिपुत्र अधिकार बिल जे आतां गव्हर्मेंटान हाडलां ते म्हणटात कोमदिताचे कायद्याचेर आड आसा आनी ते गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करचें म्हूण तांणी मागणी केल्या। तशेंच तांणी गव्हर्मेंटाची टिका केली की जे इलिगल स्ट्रक्चर्स कोमदिता जाग्याचेर आयल्यात आनी जेन्ना ते मोडूंक सोदतात वो हे कोमदिताचे वडील ते मोडूंक सोदतात तेन्ना हे पॉलिटिशियनूच तांकां हेल्प आनी सपोर्ट करतात। बायलांचो एकवट हिची वडील आवदा वेगस हिणें आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गव्हर्मेंटा लागीं मागलां ज्यो ह्या फाटीं ह्या दिसांनी गोंयांत ज्यो रेप्स जाल्यात हे सगळ्या रेपिस्टांचेर गव्हर्मेंटान कडक एक्शन घेवचें म्हूण। तशेंच तिणें मागलां की गोंयांत रेप्स जावच्यो न्हय म्हूण गव्हर्मेंटान जायते उपाय घेवचे म्हूण। तशेंच पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी सर्विलन्सूय करचें म्हूण मागलां। ह्या दिसांनी फातोड्डा भागांत सापाक चोरयो जावपाक लागल्यात। आयज सिदालमाचे कोपेल जे पोन्ने बाजारांत आसा ते परत चोरले। 1 म्हयनो फाटीं हे कोपेल चोरून तातूंतले पयशे व्हेलेले आनी आयजूय परत तेच भाशेन हे कोपेल फोडले आनी तातूंतले पयशे चोरांनी फारान व्हेले। तशेंच आमी जाणो कांय दीस फाटीं पोन्ने बाजारांत जे गाडे आसात तशेंच कदंबा बस स्टँडा लागीं जे गाडे आसात ते फोरून लोकांनी तांतलो माल चोरून व्हेल्लो। आनी एक सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार फातोड्डा पुलिसांचो लँडलायन नंबर 274100 कांय दीस फाटीं हांवें सांगिल्लें तो चलना म्हूण। आतां तो परत बंद पडला आनी लोकांक खूब त्रास जेन्ना आतां चोरयो जातात जरी तर फोन करतलो जाल्यार लोकांक लँडलायन नंबराचेर फोन करूंक मेळना आनी थोड्या लागीं PI ओ पुलिसांचे मोबायल नंबर नात। ही असली सालसेताची आयची अपडेट।